मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 50वा वाढदीस मोठ्या दबाजान लईराईचे मिलाग्री सायबिणीचे दर्शन, छत्रपती शिवाजी महाराजाक अभिवादन, लोकोपयोगी उपक्रम चालीक, मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक। स्वयंपूर्ण गोंय करतले जाल्यार गांव स्वयंपूर्ण जाय, सबका साथ सबका विश्वासाबरोबर सबका प्रयासूय महत्वाचो। मुख्यमंत्र्याचो वाढदिसा स्वयंपूर्ण मित्र पंच नगरसेवका बरोबर संवाद। उद्योगांनी 10% कामगार अप्रेंटिसशिपार घेवचे म्हूण काढला सर्क्युलर। मुख्यमंत्री शिक्षा संगम कार्यावळीत उलयलो, सरकारूय 5,500 जाणांक घेतलो वर्साच्या अप्रेंटिसशिपार। येता त्या आयतारा फोंड्या सोडून पुराय दक्षिण गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी वीज खात्याचो मेगा मेंटेनन्स शटडाऊन। सकाळी 7 ते दनपारा 3 मेरेन लायट आसची ना। शिरगांव लईराईची जात्रा उमेद भक्तिभावान सुरू, दर्शनाक गर्दी आज सावन कौल। म्हापशेच्या मिलाग्री सायबिणीचे फेस्तूय सुरू, 10 दीस फेरी। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकारान आमदार मायकल आणि दिगंबरा आड घाल्ले याचिकेचेर आता 26 तारखेर सुनावणी। दोगांचे आदोगाद येवंक ना, मे मेरेन मागिल्लो प्राझ। बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड डॉमनीक नोरोनान सभापती मुखार घाल्ले याचिकेचेर 29 मायाक सुनावणी, ते उपरांत आर्ग्युमेंट। बेतकी खांडोळ्या बुद्धाची गुफा, बौद्ध परंपरेची गिरेस्त परंपरा। गोंयांतूय दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार आणि मधुकार गांवकाराचो दावो, जांब्याच्या फातराचेर उबी कोरीव काम केल्ली गुफा। कुनो पार्कात आनीक एक चितो सोंपलो, म्हयन्या फाटीं साशा, आता उदय रिनल फेल्युअरान सोंपलो म्हूण रिपोर्ट। भारतीय जवानांचेर जम्मूच्या पुंछात आतंकवादी हल्लो करपाच्या प्रकरणात आतंकवाद्यांक सोदपाच्या मोहिमेक नेट। आता मेरेन लष्करान 30 जाणांक घेतले ताब्यात। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 6,896, ॲक्टिव्ह केशी 67,683। गोंयांत नव्यो 33 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 463। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आड देशभर NIAची मोठी कारवाय। बिहार, UP, पंजाब धरून गोंयांतूय रेड, सुमार 12 सुवातींचेर चल्ल्या कारवाय। वेळसावांत तिगांक मारबडय करपाच्या प्रकरणात भितर पडिल्ल्या गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटाच्या 10 वांगड्यांक जामीन। मडगांव रेल्वे पुलिशेन रेल्वेत सोऱ्याच्यो 60 बाटल्यो चोरया व्हरतल्याक धरलो, बाटल्यो एक्सायजाच्यो स्वाधीन। केंद्रात काँग्रेस सत्तेर आयल्यार आमी GST स्ट्रक्चर बदलतले, GST सामान्या खातीर किचकटीचो। कर्नाटक भोंवडे वेळार काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी उलयलो। सुदानात लष्कर आणि निमलष्करी दळाच्या गैरात अडकल्या भारतीयांक हाडूंक भारताचे ऑपरेशन कावेरी। 500 भारतीय पावले बंदरार। फ्रान्स, UK, USAन दूतावास केले खाली। पाकिस्तानात जल्मल्लो कॅनेडियन लेखक, फामाद TV व्यक्तिमत्व 73 वर्साचो तारेक फतह संवसाराक अंतरलो, कितलोसोच ते वाशिल्लो दुयेंत। एकनाथ शिंदेचे सरकार 15 ते 20 दिसात कोसळटा, संजय राऊताचो दावो। महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणटा, आमी वेंचणुकेक केन्नाय तयार। रेसलिंग फेडरेशन इंडियाचो मुखेली BJP खासदार ब्रिज भूषणा आड रेसलर परत एकठांय। लैंगिक छळाचे केशीत सुप्रीम कोर्टान योग्य तपास करचो म्हूण मागणी, सर्वपक्षीय तेक्याचो उलो।
शेअर मार्केटाची फ्लॅट सुरुवात, आयटीचेर प्रेशर, PSU बँक पॉझिटिव्ह, निफ्टी 17,740